बसतोड्यात 10 जणांच्या गँगान पार्किंगे वेल्यान वाद जाल्या उपरांत जोडप्याक बडयली. तांकां दुखापत जाल्या. पुलिसांनी FIR करून तिगांक उखलले. अटक केल्ल्या तिगांकूय म्हापसा JMFC कोर्टान 5 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. उरिल्ल्या गँगाक पुलीस सोदतात. मारप्या मदीं कांय सरकारी अधिकारी आशिल्ल्याचो दुबाव. मुख्यमंत्री म्हणटात खंयच्याय पुलीस अधिकाऱ्याचे इन्व्हॉल्वमेंट असल्यार ताका सस्पेंड करता. पहिले एसॉल्ट जाल्लो आसा 3 म्हयन्याच्या एक प्रेग्नंट बायलेचेर आनी त्याच्या घोवाचेर. ह्याचेर अशें कळलं की पुलीस इन्वॉल्ड आसा, एडवोकेट इन्वॉल्ड आसा आनी म्हापसा पुलिसां कडल्यान सद्या इन्क्वायरी स्लो आसा अशें कळलेलें आसा. हांव DYSP आनी PIक इन्स्ट्रक्शन दिता, कोण जर पुलीस बीन इन्वॉल्व आसत न्हय जाल्यार ताका सस्पेंड करता. हांव खरें सांगता. ओके, आसचो ना, आसात जाल्यार सस्पेंड करता. आयज तांकां रिमांडाक फर्स्ट रिमांडाक प्रोड्यूस केल्ले आनी पुलिसांनी 7 दिसाचो PC रिमांड मागलेलो. एक्युजान एकले आपले कितें सबमिशन आसा ते कोर्टान केलें. हांवेनूय ऑन बिहाफ ऑफ विक्टीम जी बायल तेची इंजर्ड जाल्या, जी प्रेग्नंट आसली पळय, ती आतां एडमीट आसा हॉस्पिटलान. ऑन बिहाफ ऑफ वकालतनामा घालून हांव तिका अपियर जालो आनी तिच्या बिहाफार हांवें थोडे पॉयंट्स आर्ग्यू केले आनी आमचे दोगांयचे आर्ग्युमेंट्स आयकले उपरांत एक्युजाचे आनी म्हाजे तिणें ऑनरेबल JMFCन ताका 5 दिसाचो रिमांड दिला PC, जो 9 तारखेर एक्सपायर जाता. म्हाजे क्लायंटाचें म्हणणें आहा की 15 ते 20 जाण अनआयडेंटिफायड अननोन एक्यूज जातले. सो आतां 3 जाण अरेस्ट जाल्या. आनीक कोण एक्यूज आसले वांगडा ते तांकां ह्या एक्युजां कडल्यान तेंची नांवां डिटेल्स काडूंक जाय, आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी तांकां अरेस्ट करूंक जाय. आर्ग्यू केल्लो हांवें रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा, वेपन्सांनी मारल्या दाणे आनी कितें कितें तुमी पयलीं कवर केला तेचेर तुमकां खबर आसा कितें वेपन्स इन्वॉल्व जाल्ले. सो ते रिकवरी ऑफ वेपन्स आसा. सो हे 2 मेन रिजन्स आसा. टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड करून ते एक्यूज कोण ते फायंड आउट करून आयडेंटिफाय जावंक जाय आनी रिकवरी ऑफ वेपन्स. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.